आम्ही गीत घेऊया पेज नंबर 107 H3. विश्वासानो कोसाया गीत गायन करूनया बाळगाची सुपोलेया मेल्या शारान गोवाय गोट्या आंकवार मारी येच्या तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुमकां देव कृपा दिवं. ह्या मिसा बलिदानान आतां आमी वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेता तेन्ना पयले सुवातेर आमी बाब साहेबाच्या जयंतेन सवा पासत मागूया. तशेंच आमच्या मनान आमच्या काळजान सगळ्यो जयंतेन सवा जावन आसात त्यो देवा मुखार दवरून देवाच्या भावार्थान सदांच ही वाट चलोवंक आमी देवाची कृपा आनी आशिर्वाद मागुया. तशेंच आयज जे आपले बर्थडे सेलिब्रेट करतात ते सगळ्यांक पासत म्हूण आमी मागुया. सदांच देवाक आर्गां दिनवासणी दिवन येता त्या वर्सान भितर सरता आसतना भावार्थान जेजू दाखयता त्या उजवाडान सदांच रावंक तेंचे पासत म्हूण मागुया. आयज इग्रोज रक्त साक्षी निरअपराधी बाळकांची परब म्हूण समोर आमता. जेजूक ह्या संवसारान हाडचे खातीर देवान ह्या बाळकांक विचून म्हूण काडलो. रक्त साक्षी वरवीं देवाक गवायकी दिवंक. तेच भाशेन आमच्या जिवितान क्रिस्तांव भावार्थी जावन म्हूण देवान आमकां ह्या संवसारान म्हूण आपले शुभ वर्तमान परगट करूंक म्हूण आमकां संदी दिल्ली आसा. पूण बरेच फावट जेन्ना आमकां ह्यो संद्यो मेवतात आमी तरी पूण आमच्याच करण्यांक लागून आमच्याच उतरांक लागून आमी ते फुडें म्हूण व्हरोंक आमच्यान जायना. पूण तरी पूण देव सगळें कितें आमच्या जिवितान घडटा तें समजून घेवन आमची सगळीं पातकां बगसून परतून आमकां आपल्या गोपान म्हूण दवरता. तर आमच्या अंतस्करणा भितर ज्यो थोड्यो पातकां जावन आसात त्या पातकांचो सगळो उगडास धरून आमी सगळीं म्हणया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या पासत मागीन सदां जपान मुरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आपल्या सरेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका देवास्ता
तुका वाखाणटा महिमा देवा उत्सुर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी Jesu Christa, Bapaच्या एकस्पुता, सौम्या देवाचे शेळी, तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे महिमा देवा उत्सुर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देव बापाचे महिमेक जेजू ख्रिस्त एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर महिमा देवा उत्सुर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी आमेन. प्रार्थूया. स्वर्गीच्या बापा, आयच्या दिसा निरपराधी बाळकांनी रक्त साक्षी जावन आपले जिबेन न्हय पूण मरणान तुजी वाखाणणी केली. आमी जिबेन उच्चारता तो भावार्थ जिविताचे चाळेन परगटूंक आमकां करपा दी. हे आमी मागता आमच्या सौम्या तुज्या पुता वरवीं. तो खरो देव जो पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. पाकियून जुवांचे पयली चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यानो, आमी आयकलां आनी तुमकां आमी परगट करता तो जेजूचो संदेश हो. देव म्हटल्यार उजवाड आनी ताचे सोबे कसलोच काळोख ना. काळोखान आमी चलता आसतना देवाचे एकचारान आमी आसांव म्हूण आमी सांगलें जाल्यार सगळें आमचें जिवीत फोटकिरें. कित्याक स्वता प्रमाणे आमी जियेना, पूण जसो देव उजवाडान आसा तशी आमी उजवाडान चलता जाल्यार एकामेकाच्या एकचारान आमी आसता. आनी ताच्या पुता जेजूच्या रगत सगळ्या पातकांतली आमकां सूद निर्मळ करता. आमकां पातक ना अशें आमी म्हणलें जाल्यार आमी आमकांच फटयता आनी आमचें सोवें आनीक सोत ना. पूण आमचीं पातकां आमी ओळखून घेता जाल्यार देव आमचीं पातकां बक्षिता आनी सगळ्या खोटेपणांतली आमकां नितळ करता. कित्याक तो विस्वासी आनी प्रमाणीक. आमी कधीच पातक करूंक ना अशें आमी म्हणलें जाल्यार आमी ताका फोटकिरो करता आनी ताचें उतर आमचे सोबे ना जाता. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, तुमी पातक करचें न्हय म्हूण हांव हें तुमकां बरयतां. पूण कोणूय पातकान पडलो जाल्यार बापा मुखार आमचे खातीर विनोती करतलो. आमकां एकलोच सारोती आसा, तो प्रमाणीक जेजू क्रिस्त. तो एकलोच आमची पातकां नाटा करता. ती बोली आमचीच न्हय
बोगोर आख्या संवसाराची. देवाचें उतर हें देवाचे वडकार आमचो जबाब जावं दी. शिकारीच्या फासांतली सोनिया वरवीं आमी सुटोवन गेल्या. म्हणुया शिकाऱ्याच्या फासांतली सोनिया वरवीं आमी सुटोवन गेल्या. सोरेस्पोर आमकां पावूंक नासलो जाल्यार जेन्ना मनीस आमच्या आंगार पडले तेन्ना ताचो राग आमचेर पेटोवन ते आमकां जिवीत गिलतले आसले. जबाब शिकारांच्या फासांतले सोन्या वरवीं आमी सुटोवन गेल्या. आमी उदकान बुडून मोडटलीं आसतल्या. उदकाचो लोट आमकां ओडून व्हरतलो आसलो. ताची भिरांकूळ ल्हारां आमकां गिल्ल्या बोगोर रावची नासली. जबाब शिकाराच्या फासांतली सोन्या वरवीं आमी सुटोवन गेल्या. ताणें फास तोडून उडयलो आनी आमी सुटोवन मेकलीं जाल्या. जाणें रोचला स्वर्ग आनी संवसार. ताच्या सर्वेस्पराच्या नांवान आमचो आदार. जबाब शिकाराच्या फासांतली सोन्या वरवीं आमी सुटोवन गेल्या. उदकाराक उबी रावया. आमी तुका वाखाणटाव देवा. तूं सोरेस्पोर म्हूण आमी ओळखून घेता. रोग साक्षांचो निर्मूळ पोरजोडीत जोमो तुका वाखाणटा सोरेस्पोरा. Sorvespora, 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 soy soy. Sorvespora, 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 soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. सान मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. ते उदेतीचे विद्वान परत वचना फुडें झुजैक स्वप्नान दिश्टी पडून एका देवदूतान म्हणलें, उठ, बाळकाक आनी ताचे आवयक घे आनी इजिप्ताक पळून वच, आनी हांव सांगिना पर्यंत थंय राव. तर हेरोड बाळकाक ना करूंक ताची सोद करचो आसा. झुजय उठलो आनी बाळकाक आनी ताचे आवयक घेवन तेच राती इजिप्ताक पळून गेलो आनी हेरोड मोरासर थंय रावलो. इजिप्ताक धांवन म्हज्या पुताक हांवें आपोवन हाडलो अशें सर्वेस्परान प्रवाद्या उदेशी सांगलोले उतर पाळचे खातीर हें सगळें घडलें. विद्वानांनी आपणाक फटयलो म्हूण पळोवन हेरोड एकदम रागाबरीत जालो आनी आपले मनीस धाडून बेतलेहेमान आनी सभोवती आसलेल्या गांवांनी विद्वानांनी कडले विचारून घेतलेल्या काळाच्या हिशोबा प्रमाणे 2 वर्साचे व उणे पर्यादचे बाळकांक मारून उडयले. तेन्ना जेरमायास प्रवादे उदेशी अशें सांगलेलें तें खरें जालें. रामा गांवांत एक साद आयकूंक आयलो. मोठें रोडेन आनी विलाप. राखेल आपल्या भुरग्यांक रडटाली आनी ती नाच जाली म्हूण बुजवण घेयनासली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणींनो, आयच्या ह्या परबे दिसांक हे निरअपराधी बाळक जे जावन आसलें
जेजू क्रिस्ता पासत तांच्यांनी आपलो जीव म्हूण दिलो. ल्हान आसून पूण कितें घडटा तें समजनासतना तांच्यांनी आपलें जिवीत जेजू क्रिस्ता सवे ताका फुडें व्हरूंक म्हूण आपलें सगळें कितें अर्पण करून म्हूण दिलें. बरेच फावट आमच्या जिवितांत जें कितें घडटा तें आमकां समजना, पूण तरी पूण आमी कशे भाशेन म्हूण आमचें जिवीत जियेता. देवाचें उतर आमच्या जिवितांत आमी आयकलां, ते उतराचेर आमी भावार्थ आनी विश्वास दवरता. कित्याक सदांच जर जेजून आमच्या जिविता पासत आमकां सोडवून दिवच्याक तें आपलो जीव म्हूण दिला, तर आमच्या जिवितांत जेन्ना कश्ट, दूख आनी त्रास येतात आमच्यान ते सोसूंक म्हूण जाय. पूण जेन्ना हे दूख येतात आमी बरेच फावट जे मनशांनी आमकां दुखयलां ती आमी आमच्या मनान, आमच्या काळजान रिगून म्हूण आमी दवरता. आनी ते पासत एक ऑपॉर्च्युनिटी, एक संदी केन्ना म्हूण म्हाका म्हूण मेळटली ते परतून म्हूण घेवपाक आमी वाट पळयत म्हूण रावता. जर ह्या ज्या आवय बापूयन जी आपली भुरगीं सांडली तेंच्यांनी जर त्याच भाशेन मारिया आनी जुजैक एके भाशेन त्रासान घालूंक म्हूण संदी मेळा पर्यंत जर ते रावलेले तर आमकां जेजू क्रिस्त फावो जावचो नासलो. पूण जें कितें देवान घडून हाडूंक म्हूण सोदलां तें घडटा. आनी तेच आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता जे आदल्या प्रवादांनी बरोवन म्हूण आपल्या पुस्तकांनी दवरलेले ते सगळें कितें खरें जावन येवच्याक ह्यो घडण्यो घडटात. त्याक देवान जें रचलां तें आमच्यान कोणाच्यान चेंज म्हूण करूंक जायना. आमच्या जिवितांत फुडें कितें घडटलें आमकां नकोय, म्हणून सदांच भावार्थ आनी विश्वास देवाचेर धरून मागण्या वरवीं सगळें कितें आमच्या जिवितांत घडटा तें सोसूंक आमी सदांच मागूंक जाय. तेन्नाच आमच्यान प्रमाणीकपणान आमचें जिवीत जिवंक जाता आनी आमच्यान पूण देवाची गोवायकी जावन एक भाशेन शुभ वर्तमान आमच्यान पूण दुसऱ्यांक दिवंक म्हूण जाता. आमच्या सेवे चाकरे वरवीं मोगान एकवटून जेन्ना आमी रावता आमी देवाची गोवायकी जातात. तर म्हज्या भावा भयणीनो, ह्या मिसा बलिदानान आयच्या ह्या परबे दिसा रक्त साक्षीच्या विणवणेन सदांच आमी भावार्थान आमचें जिवीत जिवंक फावो जावं म्हूण देवाची कृपा आनी आशिर्वाद आमी मागुया. त्याच भाशेन ह्या आख्ख्या संवसारा पासत आमी मागुया. सर पदवीदारा आनी काकुतसारा देवा, तुज्या आख्ख्या रचणेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखाल कश्टावलेले पासत तुका आमी प्रार्थनान उबारता. ती कोणवळायन आयकून घे. ही अविचित सुरू जाल्ली पेस्ट पिडा निरंतराला खायन येवंक आनी हे पिडेक लागून दोगतोल्यांक बेगीनूच एक इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळशक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागून आमी तुजे सरशी येता. ह्या पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकेक अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमी गीत घेवया. पेज नंबर 29 C4. आमची पातकां धुवन काडून निर्मळ कसो तुका ओपूंक देवानी मनशा मदें सदां करूं शांती करूं असो जेजू तुवेंच दिलो पुरगो तुजो. असो जेजू तुवेंच दिलो पुरगो तुजो. म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आन्याके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रार्थुयं. सर्वेस्परा, रोगतान आपणाक साक्षी दिवंक जेजून निरअपराधी बाळकांक वेचून काडली. ह्या सोडवणेच्या बलिदानान आमी तुका भेटयता. त्या तुज्या पुताच्या रोगतान आमचेय अपराध
धुवन काड म्हूण आमी नम्रतायेन तुजे लागीं मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सर ताय, जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं उगडापो जालो मोग तुजो. आयज तूं तुज्या भुरग्यांक ओळखून दिताय आनी तांची काळजां संतोशान भरताय. जो काळ आदितावन तुजो पूत तोच आतां काळोखान जल्मलो. देव स्वयंबान तुजे सारको मोहिमेवून कोणाकूच दिश्टी पडनासलो. आतां आमचे सारको जालो, आमचे मदें तो दिश्टी म्हूण पडलोली रचना आपणा सवे उबारली. नव्यान तिका सपूर्णायेन एकठायली. सांडोन गेल्ल्या पातकी मनशा कुळाक तुज्या सुखाच्या राज्यांत पावयली. स्वर्गांतावन जेजू आयलो देखून स्वर्गीच्या देवदूता सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरूंक सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचे हे रगत. पातकाचे भक्षण मेळचे तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वार उरतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. तुझ्या कुसानी पुनः जीवन भोवना पोरवी तुवें आमकां सोडली सोम्या. संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सुरेस्परा, अख्खे
पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आणि सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्या ते आमच्या भाव भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगोती मेलेल्या समेस्तांक तुजे पळजळीत मुखामोळ पावूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आनी क्वारमारे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांक आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणां. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थना आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गाक जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळमेळ पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखांक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन वतरायकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सौम्य जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दितां. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटून सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सौम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी जी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयला ती आमी सगळीं सुभागी. सौम्या तुमचे भितर म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तून परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव ओमळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतून आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कोडसरूंक म्हाका केदीच दिवं नाका. आमेन. आमेन. आमी गीत घेवया. पेज नंबर 68 D38. Papa Korsun, Devona
प्रार्थुया. भोव मोगाळा बापा, आजून उलोवंक येयनासलेल्या बाळकान रक्तान जेजूक साक्षी दिवंक तुवें फावो केलें आनी तांच्या जल्माचे सैमार रक्ता साक्षांचो मुकुट जोडूंक विचित मांडवळान तुवें तांकां पावयली. ताची परोप समोरंबून तुका आमी दिनवासता आनी ह्या स्वर्गीच्या जेवणा वरवीं आमच्या सोडवणाऱ्याच्या जिविताचे भरतेन आमकां शुभम वांटो दी म्हूण आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातसो वेळ बसात. Father John and Father Justin आनी आमकां मीस पेटयल्लें आसा ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. जे कोण आमकां हांगसर मदत करतात, आल्तार वाचप, गायन आनी मिडिया, ताका सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां सगळ्या जाणांक तुमी व्हडा भोक्तीन हांगसर मिसान वांटो घेतात आनी जीं कोण मिडियाचेर पळयतात आनी वांटो घेतात ताका सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. This year 30th आमची सकाळची 2 मिसां जाली म्हणटच इगोर्ज बॉर्न आसतली. त्या दिसा आमी कोणाक भितर येवंक दिवचें ना. this year तर पयलीं 2 मिसां आसतलीं म्हण ना हितूं, पूण मागीर इगोर्ज बॉर्न आसतली. पयलेर मध्यानीर मिडनायट मास आसतलें. 11 तुमी येवंक जाय. 11:30 आमची म्हणना हितूं हें सुरू जातली. सेवा दवरून एके वतीन म्हणना हितूं पयलीं आमची बुजवण आसतली. देवाक आमी आर्गां दिवया ह्या आदल्या वर्साक आनी परी आमी तयारी करया मध्यानीर मिसान वांटो घेवच्याक. आनी त्या दिसा रातीक इंग्लिशीन मीस आसतलें. तुमकां तर तातूंत मिसान वांटो घेवंक जाय. तुमी आतां वॉट्सॅपाचेर तुमचें नांव आनी कितले जाणां येतलीं तें धाडलेलें आसा. तो नंबर वो 9075212942 हाचेर तुमच्यान वॉट्सॅप मेसेज कितलीं जाणां येतलीं हिंच्या दिसा रातीक म्हणून हितून बरें. त्या दिसाची हे भाशेन मिसां आसात. 7, 8, 9, 15, 10, 15. 10, 15चे मीस इंग्लीश भाशेन आसतले. आयताराची मिसां तेच भाशेन 7, 8, 9, 15, 10, 15. सांजेची मिसां आसनात, पूण जेन्ना काजार आसा ओ दुसरें कितें म्हणजे सेलेब्रेशन स्पेशल खास आसा तेन्ना आमी सांजेचें दवरता. पूण हांगसर उमांक येवंक ओ ट्युरिस्टांक येवंक 10 ते 4 दवरलेले, पूण आमी आतां ते 9 ते 5 दवरल्यान. केन्ना एडजस्ट करूंक जाता. जेन्ना सांजेचें कितें काम आमचो मीस बा आसता तेन्ना 4ंकूच बंद करता आमी. कॅलेंडर आसात मिसावांचे. हांव जाणा कितलो लोक मिसावांत ओड्डफूड जाता आनी आमचे पाद्री माद्री ब्रदर्स तांकां खूब मदत करतात. तर भायर एक कॅलेंडर 100 रुपयाक आसा, पूण तुमकां जाय जाल्यार सुबेजूय दिवन हे मिसांक म्हणून तुमी धाडूंक जाय. त्याच प्रमाणे थंयसर हे आहा कवर एनवेलप्स आसात, तातूंत तुमच्यान पयशे घालून मिसांक धाडूंक जाता. खरेपणी तांकां तुमची मदत जातली. देव जेन्ना आमी देवाकूच गरिबां सगळें सेवा करता ताका मदत करता तेन्ना देव आमकां भरपूर दितलो. पियेनाकात. सगळीं आतां उबी रावन मिसान आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. आमी गीत घेवया पेज 108 H4.